नमस्कार, गोमंतक टीव्हीन तुमकां सगळ्यांक येवकार। आमी फाटले 4 दीस एका प्रकरणाचो म्हणूया किंवा एका वादाचो पाठपुरावठो करीत आसात। तो म्हणजे सभापती तवडकर आणि मंत्री गोविंद गावडे हांच्या मदलो। सुरवात जाली ती पयली म्हणजे गांवडोंगरी, खोतीगांव आनी देसरिस्थळ ह्या पंचायत वाठारांतल्या पंच सरपंचांनी आरोप केलो की जवळ जवळ 14 प्रोग्राम सांस्कृतिक कार्यावळी त्यांच्या मतदारसंघात जाल्यो आणि अनुदान तेंच्यांनी कला आणि संस्कृती खात्या कडल्यान घेतलें, पूण प्रत्यक्षान त्यो कार्यावळी जावंकच ना आणि जवळ जवळ 26 लाखांचो वो फ्रॉड अशा तरेचो आरोप जालो। तो आरोप ते करता थंयच आसा। दुसरे दिसा विधानसभेचें जे अधिवेशन सुरू आसलें पयल्याच दिसा सभापती रमेश तवडकर हांणी बॉम्ब घातलो आणि थेट आरोप केलो मंत्री गोविंद गावडे हांचेर की मंत्री गोविंद गावडे हांणी ह्या निधीचो भ्रष्टाचार केला आणि हेका मंत्री गोविंद गावडे जबाबदार आसा आणि हेची खंय तरी पक्षान दखल घेवंक जाय आणि हे प्रकरण आपूण पक्षाच्या वरिष्ठ फुडाऱ्यां मदीं पावयतलो अशें सुद्दां तांणी पत्रकार परिशदेंत सांगलें। आणि ह्या पत्रकार परिशदेमुळे एक सभापतीच आपल्याच सरकारांतल्या मंत्र्याचेर एक गंभीर आरोप करता अशें सगळ्या गोंयभर ह्या बद्दलची वेगळी चर्चा सुरू जाली आणि तितलेच ती वादाची थारली। हें सगळें जाता थंय दुसरें मागीर एक अशें प्रकरण जालें की कांय काणकोणचे थळावे फुडें आयले आणि तांणी दाखले दिले की आमचे रमेश तवडकर आणि जे तांचे समर्थक पंच सरपंच जे कितें आरोप करतात ते बिनबुडाचे आसात आणि एक ट्रायबल रिसर्च सेंटर हो जी ती संस्था आहा जाचो उल्लेख त्या आरोपा भितर आशिल्लो की तांच्यांनी पयशे घेतले आणि कार्यक्रम करूच ना म्हणून। त्या संस्थे कडेन निगडीत जो एक तांचो कार्यकर्तो आसा देविदास गांवकर म्हणून ताणें सांगलें की तशें ना, ह्या पळय ह्या कार्यक्रमाक रमेश तवडकर खुद्द येयले आणि तांणी फोटोय ते दाखयले। हें सगळें जाता, हें सगळें प्रकरण गोंयभर गाजता आसतना आरोप प्रत्यारोपाच्यो फैरी चालू आसतना हाची दखल खंय तरी पक्षान घेतली आणि काल मुखेलमंत्र्यान सभापती तवडकर, मंत्री गोविंद गावडे हांची आपल्या आल्तींच्या बंगल्याचेर बैठक घेतली आणि ह्या बैठकीक प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे आशिल्ले। ही बातमी आमी सगळ्यान पयलीं तुमकां दाखयली, विज्युअलाय दाखयली, बायट्सूय दाखयल्यो आणि कशा तरेन ही बैठक जाली तें सांगलें की बैठक जाली हें तुमकां सांगलें। ह्या बैठकीक परत सांगता मुख्यमंत्री आशिल्ले, तवडकर आशिल्ले सभापती, मंत्री गावडे आशिल्ले आणि प्रदेशाध्यक्ष तानावडे आसले। आतां ह्या बैठकीन जालें कितें हो सगळ्यांक एक उत्सुकतेचो भाग आशिल्लो की नेमकें ह्या बैठकीन जालें कितें। तर वेगवेगळ्या कडल्यान वेगवेगळी वर्जनां येता की हें जालें तें जालें, एका तापयलो किंवा मुख्यमंत्र्यान तेका तापयलो, प्रदेशाध्यक्षान एका तापयलो तेका तापयलो, अशें सगळें प्रकरण एक भायर येता। पूण ह्या सगळ्या चर्चे भितर केंद्र बिंदू आशिल्लो किंवा एक थंड चर्चा सुरू आशिल्ली ती म्हणजे एका ऑडियोची। आतां हो ऑडियो कोणाचो आशिल्लो तर तो मंत्री गोविंद गावडे यांचो आणि सगळे उलयताले की काल सुद्दां जी बैठक जाली मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्याचेर त्या मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्या वयल्या बैठकीन हो ऑडियो वाजयलो, तो प्ले केलो आणि ह्या वेळार कोण आशिल्ले तर मुख्यमंत्री तवडकर, गावडे आणि तानावडे हे 4 मनीस भितर आशिल्ले आणि हो ऑडियो थंय वाजयलो अशी खात्रीशीर म्हायती आमकां मेळ्ळ्या सुत्रां कडल्यान। आणि हो ऑडियो कितें तो आमी तुमकां आतां फुडें दाखयतलेच, पूण ह्या ऑडियो वयल्यान जी आमकां खात्रीशीर सुत्रां कडल्यान म्हायती मेळटा त्या प्रमाण सदानंद शेट तानावडे आणि मंत्री गोविंद गावडे हांचेर फोग काडलो आणि तांकां सांगलें, ही आमी तुमकां जी सुत्रां कडल्यान म्हायती मेळ्ळ्या ती तुमच्या पर्यंत आमी ही पावयता आणि तांकां सांगलें की तूं भारतीय जनता पक्षांतल्यान भायर सर आणि प्रियोळा भितर वेंचणूक लडोवन निवडून येवन दाखय अशा तरेची तंबी किंवा अशा तरेचे एक तापोवणें जें आहा तें तानावडे आनी गावडेक दिलें अशें सगळे जाण सांगतात। मागीर आमी जे विज्युअलां पयलीं तेन्ना गोविंद गावडे हे एका गेटींतल्यान भायर सरले, दुसऱ्या गेटींतल्यान तानावडे आणि तवडकर भायर सरले। तवडकराच्या खांदार हात घालून तानावडेन तवडकराक भायर हाडून त्या गाडयेन बसयलो आणि मागीर तानावडे आणि तवडकर गेलो। सो हें सगळें प्रकरण जें आसा हेचो पाठपुरावठो आमी करता, तुमचे पर्यंत एक एक तेच्यो अपडेट्स सगळ्यो दिता। आतां मेन अपडेट जी आसा ती म्हणजे तो कथीत ऑडियो, ज्या ऑडियो वयल्यान ह्या सगळ्या प्रकरणा भितर जो ऑडियो हो मुख्य चर्चेचो विशय आसा किंवा हो ऑडियो मुख्यमंत्र्या मेरेन पावयलो आणि सांगलें की गोविंद गावडेन कशी भाशा वापरल्या ही तुमी पळया म्हणून। आतां हो ऑडियो आमच्या हातीक लागला, तो कितें हो आमी तुमचे पर्यंत पावयतलेच, पूण आतां हो ऑडियो कोणा मदीं आसा तर ST जें कमिशन आहा, ST आयोग आसा त्याचे जे पदाधिकारी आसा, म्हाका आसा MD आणि ते अधिकारी
गोयचे नामनेचे म्हणजे दशरथ रेडकर आणि मंत्री गोविंद गावडे हांच्या मदलो हो ऑडियो आसा, हें संभाशण आसा. आणि हें संभाशण तितलेंच वादग्रस्त जालां किंवा ह्या सगळ्या प्रकरणान हो ऑडियो तितलोच इम्पॉर्टंट आसा, कारण हेतून गंभीर वक्तव्यां ही केल्ली आसात. आमी तो ऑडियो आयकला, हो ऑडियो आमी तुमचे पर्यंत पावयता. हेजें कारण कितें तर आमी सगळ्यांक लक्षांत धरपाक जाय की गावडे आसूं किंवा हे सगळे पब्लीक फिगर्स आसात, सार्वजनीक हेतून त्यांचो वावर आसा. आणि जेन्ना खंयचे पब्लीक फिगर आसता तेन्ना कोणीच म्हणपाक शकना की ते आपले प्रायवेट किंवा हे. आणि वयल्यान हो तर एक मंत्री आनी अधिकाऱ्या मदलो हो हें संभाशण आसा, हें आमी तुमचे पर्यंत पावयतात. आणि नेमकें कितें चल्लां आतां, हो जो ऑडियो आहा हो आमकां सुत्रां कडल्यान मेळ्ळा, सोर्सां कडल्यान मेळ्ळा. तेची आमी पुश्टी करतात अशें ना, पूण होच ऑडियो काल मुख्यमंत्र्याच्या कॅबिनान किंवा हे जेन्ना 4 जाण आशिल्ले तेन्ना होच व्हिडिओ थंय प्ले जालो. ह्याच व्हिडिओची सगळ्याक चर्चा चालू आसा. आणि ह्याच ऑडियो ऑडियो ह्याच ऑडियो वयल्यान मंत्री गोविंद गावडे आतां मोठ्या प्रमाणात टार्गेट जाता. तर तो कित्याक टार्गेट जाता आसतलो काय, हो ऑडियो इतलो आसा तरी कितें, ह्या ऑडियोन नेमकें उलयलां तरी कितें, तर आमी आतां आयकुया होच तो वादग्रस्त ऑडियो. हॅलो, हय, तो प्रोग्राम एक सेवा म्हणून NGO आसा फोंडे, त्याच्या थ्रू तो आमी आमचे गोवा स्टेट SC/ST कमिशन प्रोग्राम करता. तो कोणी तुम्ही SC/ST कमिशन करता? हय, आमचो SC/ST कमिशनाचो. कितें उद्देश त्या सेवाचो? ते सगळे आमचे वेलफेअर स्किमी, आमचे हे सांगतले, आमचे सगळे इंटरॅक्शन बी आसतले सेशन. तितून तो प्रोग्राम सगळो आमचो कमिशनान हे केला, फायनलायज केला. कितें म्हणटा, कितें उद्देश कितें काय म्हणटा? कळंक ना सर म्हाका कितें म्हणटा. नाही, सेवा म्हणटा ती कसली सेवा तुम्ही? तो एनजीओ पण तो NGO आमचो प्रोग्राम करता गोवा ST/ST. तुका हांव एक सांगता, तुम्ही प्रोग्राम खंय करता तो खबर आसा तुमकां? फाल्यां कार्यक्रम जावपाक जायना आनी तुमी थंय येवपाक जायना. CMा बीन सांग वचोन. पयलो सांग तुका हांव, तुमी ते म्हाका लागना रे. तुमी गेले सगळे. डायरेक्ट सांगता हांव, डायरेक्टर. अरे माझ्या मतदारसंघात तुम्ही कार्यक्रम करता ST/ST कमिशन, थंय सरपंच ना, आमदार ना, मंत्री ना. तुमकां दाखोवपाक जाय राजकारण करपा खातीर तुमकां? कार्यक्रम म्हणटा तो थंय जावपा ना. पयलो सांगता. हांव कमिशनरा कडेन उलयता सर, चेअरपर्सन कार्यक्रम म्हणटा तो तू कमिशनरा कडेन उलय नाल्यार आनी कोणा कडेन उलय. आनी सांग रमेश तवडकराक बीन कितें सांगपा तें. CMाकू सांग, ह्याच शब्दान सांग. सर पण तुम्ही वायट उतर अरे तू एक डायरेक्टर मरे, तू कार्यक्रम करता. तो प्रोग्राम चेअरपर्सनान माझ्या मतदारसंघात ST/ST कमिशनाचो कार्यक्रम जावपाक जायना. वायट उतरां कित्याक उलोवंक जाय? फाल्यां तुका एक सांगता, बोवाळ जातलो. तुमची कार्यक्रम तुम्ही म्हाज्या मतदारसंघात करूनच दाखया. सर तुमची हांव मेसेज चेअरपर्सनाक दिता, पण वायट उतरां कित्याक उलोवंक जाय सर? हय, म्हाका एक सांगता, अरे तूं एक डायरेक्टर, तूं हे मरे. अरे तुमकां कळपाक जाय मरे, कळपाक जाय मरे तुमकां. तुम्ही सगळेच हे करता. कितें उलोवपाक जाय, कितें उलयता तुमी? अरे हेजे पयलू तुम्ही सगळ्यांक बायपास केले. आज येदे व्हडले प्रेरणा दिनाक तुम्ही आमगेले उठाक बायपास केलो. हांव वग्गी रावलो. प्रेरणा दिनाक उठाक बायपास केलो कोणी सर? गाल पळय मरे, नॉट प्रेरणा दिन, सॉरी. तुगेले SC/ST कमिशनाचो आमी कितें करता, तो कार्यक्रम कितें करता, जो दोनी उठान जॉईंट करपाक आशिल्लो तो तुम्ही मायनस केलो. नॉट प्रेरणा दिन. SC/ST कमिशन तुम्ही एक कार्यक्रम करता, फाइंड आउट करा. विद्यार्थी संमेलन, नॉट विद्यार्थी संमेलन, नॉट प्रेरणा दिन. एक कार्यक्रम केलो तुम्ही उठाचे जॉईंट. हांव ट्रायबल मिनिस्टर आसतना हांव सगळे उठाक घेवन आमी कार्यक्रम करताले. तुम्ही ते मायनस करून उडयले. कोणाच्या सांगण्या वयल्यान केलो तुम्ही हे? खंयचो प्रोग्राम तर सांगा. हांव तुका सांगता, राव लक्षान येना. एक सांगता, कार्यक्रम म्हणजे तो म्हाज्या मतदारसंघान जावपाक जायना फाल्यां. तुमकां पयलूच सांगता, कॅन्सल जावपाक जाय. आनी ते संस्थेक म्हणटा ते सपोर्ट जावपाक जायना. कोणा कडेन उलोवपा तें उलय. कार्यक्रम जावपाक जायना. लक्षान धर. हांव चेअरपर्सना कडेन उलयता सर. उलय.
चेअरपर्सनाक सांग, चेअरपर्सनाक सारकी इन्स्ट्रक्शन दी, ऑफिसान येऊन कापतलो म्हणून सांग धरून. कितें रे तुम्ही कोणाच्या, अरे तुमकां मात कळपाक जाय खंयचे कार्यक्रम करता, कितें कार्यक्रम करता. बरें पळयता. आणि फुडें म्हाजे मतदारसंघान बीन कितें करता आसतना म्हाका कळपाक जाय, पयलो सांगता. बरें बरें. तर आमी आतां हो ऑडियो आयकलो, गंभीर आनी तितलोच हो वादग्रस्त ऑडियो आसा. परत एकदा सांगता, आमी ह्या ऑडियोची पुष्टी करिना, मात होच ऑडियो काल मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्यार थंय आयकून दाखयलो. गोविंद गावडे फुडें नाशिल्ले, तांच्या फुड्यान हो आयकून दाखयलो आनी ह्याच ऑडियो वयल्यान मोठो वादंग जो आहा तो सुरू जाल्लो आसा. आतां मंत्री गोविंद गावडे हांणी केल्ली ही अशा तरेची वक्तव्यां, भितर वापरले कांय वायट शब्द, हेचेर आमी कांयच भाश्य करिना, कित्याक व्ह्युअर्स किंवा लोक हे सुज्ञ आसात. प्रकरण सुरू जालें तें कला अकादमी किंवा कला आनी संस्कृती खात्याचें अनुदान घेवन कार्यावळीं खातीर पयशे घेतले आनी ते करूंकूच ना, अशा तरेन हें सगळें प्रकरण सुरू जाल्लें. आतां तें कितपत प्रकरण खरें आसा किंवा कितपत खोटें आसा हेची एक नवीन अपडेट्स येत आसात. काल सुद्दां एका त्या काणकोणा साबार त्या मंडळांचे किंवा क्लबांचे किंवा त्या सगळ्या जे मंडळां आसात सांस्कृतीक मंडळां, तांणी पत्रकार परिशद घेतली आनी तांणी रमेश तवडकार हांचे आरोप न्हयकारल्या आनी तांणी सांगलां की तांणी माफी जर मागूंक ना जाल्यार ते कायदेशीर कारवाय करतले म्हणून. आतां प्रश्न हो जाल्लो आसा की तें प्रकरण फाटीं पडलेलें आसा अशें आमी म्हणया, आनी लायमलायटान येयला तो हो ऑडियो. आतां हाचेर नेमकी कितें कारवाय जातली काय किंवा हेचे फुडें कितें अपडेट्स आसतले काय किंवा कितें पाठपुरवठो जातलो काय हें आमकां खबर ना. आमी हो ऑडियो फक्त तुमच्या मुखार हाडला जें कितें घडटा, कारण हो ऑडियोच ह्या सगळ्या प्रकरणाच्या गाभो जो आसा किंवा सगळें जें प्रकरण हें धुमसता किंवा हें पेट्टा त्या भितर मेन जो उजो लावपी जो घटक आसा तो हो ऑडियो आसा. सो हें आमी तुमच्या मुखार हाडलां. आतां हेचेर कितें कारवाय जाता किंवा हेचेर कितें फुडें कितें अपडेट्स आसतात त्यो आमी तुमच्या पर्यंत अश्योच हाडीत रावतले. तुमी पळयत रावत फक्त गोमंतक TV.